यांचो जो मॉलेस्टर आसा आनी काँग्रेसीचो गिनी पीग म्हणटा जेका ऑपोजिशन लिडरान पोसून दवरला, हो फक्त एका प्रेस नोट आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें काम ऑपोजिशन लिडराच्या हातीन करून घेता. एका सोडले जाल्यार तुम्ही एक कोणाक दाखया, ह्या मॉलेस्टराक सोडले जाल्यार की कोण जो मुखार येवन असा प्रेस कॉन्फरन्स घेता ते. ऑपोजिशन लिडर तेन्नाचो जो हो सांगता मुख्यमंत्री आसलो त्याच्या टायमार भरपूर विकास जाला तो सांगता ते खरें. पण विकास कोणाचो जाला? विकास जाला ऑपोजिशन लिडराचो. 35,000 कोटी जे आसा शाह कमिशन रिपोर्टाचे, हेजी लूट जी आसा हे ऑपोजिशन लिडरान जे आसा तेन्ना जे मारून घेतल्या. गोंय काबार करपाचें काम त्या टायमार ह्या ऑपोजिशनान जे आसा करून घेतला. जायका असले स्कॅम हो मुख्यमंत्री आसतना एणे करून घेतला. स्कॅमां जी जाल्या तो कितें सांगता तें सगळें सारकें. आयज आल्डोनाची जी टिकेट आसा हेणे द वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ गोवा फॉर्ड पार्टीचो जो आसा तेका जो आसा आनी ती दिल्या, त्याने ऑलरेडी डिक्लेअर केल्या आपण आल्डोना बसता म्हणून. तेजेर हो कांयच उलयना. कित्याक एका इलेक्शनाचे पयलीं जे आसा हेका कितें बॅगां बिगां कितें पावपाची आहा ती एका बॅगां पावतली. सो तो तेजेर कांयच उलयना, आल्डोना टिकेटीचेर कांयच उलयना. आनी उरलो प्रश्न म्हणटा तो दिगंबर कामताचो. दिगंबर कामतान मडगांवान हेजो स्वताचो जो एमएलए आसा नावेलीचो एक्स सीएम, काँग्रेसचो वडील नेता ताका म्हणू शकता तुम्ही, तेणे सांगला की नर्सरीज जे जाता गुंडागर्दीची नर्सरीज, हे नर्सरीज जे आसा हे ऑपोजिशन लिडराचे खालाचे सकल नवे नवे भुरगे तयार जाता. हांव मडगांवकारांक आनी गोंयची जनतेक आश्वासन दिवंक शकता की प्रमोद सावंत सरकाराचे अंडर गोंयांत गुंडागर्दी म्हणटा ती काबार जातली. गुंड म्हणटा ते हे सगळे भितर आसतले आनी एक क्लीन सरकार, लोकांक सेफ सरकार जे आसा प्रोवायड करपाचें काम गोंयची जनतेक आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत करतले. आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार आनी एकदा 2022 बहुसंख्येन अख्खे जनतेचो मोग घेवन भूमिपुत्र जो आसा ताका आमी सांगतात गोंयचो भूमिपुत्र, बहुजन समाजाचो भूमिपुत्र जो आसा हो परतून एकदा गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणून 2022 जे आसा परतून जे आसा गोंयान जे आसा येतलो. आनी तशेंच ऑलरेडी आमचे कितलेशे आमदारांनी क्लियर केला की 27 सीट प्लस जे आसा भारतीय जनता पार्टी जे येणार क्षणांनी जे आसा जिखून वयतली. आनी गुंडागर्दी म्हणटा ती जी आयज चल्ल्या, ही गुंडागर्दी काबार करपाचें काम जे आसा आमचे सरकार करतली.